अनेक कॅन्डिडेट आमच्या वांगडा हा रुपक देसाय BJPचो पहिले रिएक्शन तुमचे जिखले उपरांत. पयलीं म्हणल्यार हांव म्हाज्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक धन्यवाद करता की म्हाजेर विश्वास दवरून सगळ्या कार्यकर्त्यांनी आज म्हाका निवडून हाडलेलो आसा. आणि सराचें नांव दुसरें म्हणल्यार आमचो मंत्री बाब रवी नायक, तो म्हाजो मित्र, हेज्या अध्यक्षते खाली तेणी तेजे विश्वास दवरून तेणी आज कार्यकर्त्यांनी म्हाका निवडून दिल्लो आहा. तेज्या अध्यक्षते खाली रावन जी फुडें कामां आहा ती करतलो. हांव फर्स्ट ऑफ ऑल आमचो पार्टी अध्यक्ष सदानंद शेटबाई कानवडे, आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, नरेंद्र सावयकर, नंतर विनय तेंडुलकर, अपुलबाई दळवी, म्हाजो सारको खास मित्र निलेश पै, हेणी म्हाका खूब सपोर्ट केला. तेजो हांव खूब आभारी आसा. तेणी म्हाका खूब सपोर्ट केला. रितेश नायक, जशे BJPचे सगळे कार्यकर्त्यांचे हांव मनांतल्यान तांकां काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा. तेणी म्हाका एक चांगलो बरो सपोर्ट दिल्लो आसा. त्या सपोर्टाच्या कार्यकर्त्या सपोर्टाचेर हांव निवडून येयल्लो. सदांच कार्यकर्त्याच्या कॉन्टॅक्टार रावतलो. सदांच जी कामां वॉर्डां कामां आसा ती कामां आमच्या मिनिस्टर रवी नायकाच्या अध्यक्षते खाली रावन जी कामां करून घेतलो. वॉर्ड नंबर 9 भरपूर समस्या आसा, खूब कामां आसा पेंडींग. जी कामां वॉर्ड नंबर 9 असो आसा की कुर्तरकर नगरी, सांताक्रूज पाट, कुर्तरकर आर्केड, सुपर मार्केट, काजीवाडा सरदर, दुर्गाबाट पाट असो वॉर्ड नंबर 9 आसा. ह्या वॉर्डाचो जे डेव्हलपमेंट आसा ते जे फाटले 15 वर्सां कितें जालें ना तें आतां फुडें व्हरपाचें हांव आमच्या मिनिस्टराच्या अध्यक्षते लागून काम करता. BJPचे पॅनल येयल्ले आहा, BJPत पॅनल फॉर्म करतले, रवी नायकाचे पॅनल फॉर्म जातले. तुमी तुमचे नवे चेअरपर्सन म्हणून कोणाक पळयता? तुमच्या मनान कितें आहा? ते आमचो आमदार जो आहा रवी भाऊ, तेजे तो डिसायड करतलो. ते हांव काम सांगूंक शकना कित्याक तेज्या अध्यक्षते खाली रावन हांव काम करतलो.